विनंती करता की सगळ्या मानेस्तांक माचेर निमंत्रित करचे। भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भौमानाधिक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर सुभाषबाब शिरोडकर, तसेच सदानंद शेठ तनवडे माननीय खासदार राज्यसभा, तसेच जितबाब आरोलकर, रोडॉल्फबाब फर्नांडीस, रोहितबाब मोन्सेरात, तसेच सरप्रीत सिंग गिल IAS कमिशनर कम सेक्रेटरी, आणि परत एकदा ह्यो खुर्च्यो खाली दवरच्यो न्ही। सगळ्यांक विनंती आसा की सगळ्यांनी फुडें येवन बसून घेयात। तशेंच चंद्रकांत बाब शेटये, तशेंच डायरेक्टर दीपक बांदेकर हांकां विनंती आसा की तांणी बी माचयेर आपली बसका घेवची। तर सगळ्यांनी टाळयांच्या गजरान सगळ्या मानेस्तांचे आमी ह्या कार्यक्रमात स्वागत करूया। आणि विनंती करता माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आम्ही भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हे प्लांट प्रदान करून तांच्या ह्या समयाचेर हे रोपटे प्रदान करून तांच्या ह्या समयाचेर स्वागत करूया। भौमानाधिक मंत्री महोदय सुभाषबाबू शिरोडकर, तुमचे बी मना काळजातल्यान स्वागत। राज्यसभेचे खासदार महोदय सदानंद शेठ तनवडे हांचे बी आमी मना काळजातल्यान स्वागत करता। कार्यक्रमाक उपस्थित आमदार महोदय जितबाब आरोलकर, तसेच रुडॉल्फबाब फर्नांडीस, तसेच डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, आणि CCPचे मेयर रोहितबाब मोन्सेरात हांचे बी आमी मना काळजातल्यान स्वागत करता। We welcome you, sir. Sarpreet Singh Gill, IAS Commissioner cum Secretary. तसेच तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी दीपक बाब बांदेकर हांकां सुद्धा। आमच्या घराच्या आंगणान बाग कितली सुशोभित असली, कितले तरेची फुलां जाली, तरी सकाळी तुळशीक उदक घातल्या शिवाय आमचो दीस सुरवात जायना। आणि म्हणून तर तुळशीक वंदन करीत या कार्यक्रमान तुळशीच्या रोपट्याक उदक घालून या सुंदरशा सुवाळ्यात या कार्यक्रमाचे उक्तावण भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सहित सगळे मानेस्त करतात। घराकडे तुळशीक उदक घालताना आम्ही ताळयो वाजयत नात, पूण हांगा वाजयल्यार कांय हरकत ना। तर हो कार्यक्रम आमचो, आणि म्हणून गोय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या या कार्यक्रमान उपस्थित रावतना आमचे माननीय मुखेलमंत्री हो आपलो घरचो कार्यक्रम, तसेच सगळे मंत्री महोदय या कार्यक्रमान आमचो घरचो कार्यक्रम म्हणून आयिल्ले आसा। तर आयज तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करपाचो भोवमान म्हणून तर आमचे सगळ्यांचे लाडके नेते एक अनुभवी असे
व्यक्तिमत्व श्री सुभाष भाऊ शिरोडकर तुमचे सगळ्यांचे या कार्यक्रमात स्वागत करपा खातीर आतुर आसात. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्सीस कॉर्पोरेशन विनंती करता सुभाष भाऊ शिरोडकर हांणी सगळ्यांचे या कार्यक्रमाच्या निमतान रोजगार मेळावा सेवा पखवाड्याच्या निमतान स्वागत करचे. कला अकादमीच्या ह्या सुंदरशा संकुलात आजच्या सुंदरशा दिसाक आमच्या सगळ्यांच्या मदीं आमच्या सगळ्यांची उर्बा वाडोवपाक आमचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी सहभागी जाल्ले आसात. आमच्या राज्यसभेतले खासदार बाब श्री तानवडे हांगासर सहभागी जाल्ले आसात. त्याबरोबर बाबजीत आरोलकर जे जावन आसात आमचे मांद्रेचे आमदार, ह्या बाजून आमचे सांतारकूरचे आमदार आणि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटचे कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब श्री आमचे रुडोल्फ, त्याबरोबरच बिचोली साकून मुजरत डॉक्टर शेटये जे त्या भागातले आमदार आसात तेय बी हांगासर सहभागी जाल्ले आसात. ऑफकोर्स हांगसर ह्या सुंदर अशे शहराचे पणजी शहर लक्षांत घेयात. पणजी शहर न्हय फक्त गोंयचेंच तर आख्खे जगा भितर हांव अशें म्हणन की एक नामांकीत शहर, बरें सुंदर अशें शहर जे शहराच्या आनी गोंयच्या आकर्शणान कितले लाखांनीच लोक म्हणजे जवळ जवळ 1 कोटी लोक जे आसा पळय न्ही ते हांगसर सहभागी जातात. तशें ह्या शहराचे नगराध्यक्ष बाब श्री रोहित मोन्सरात हांगसर सहभागी जाल्ले आसात. हो सगळो सोहळो जो आसा पळय न्ही तो ज्या डिपार्टमेंटान आयोजीत केल्लो आसा त्या डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर श्री बांदेकर आनी ऑफकोर्स आमचे सेक्रेटरी म्हणजे WRD खात्याचे सेक्रेटरी तशेंच आमचे कॉमर्स डिपार्टमेंट ताजे सेक्रेटरी बाब श्री गिल हे हांगसर सोहळ्याच्या निमित्तान सहभागी जाल्ले आसात. मानेंतली मानदीक शासकीय अधिकारी आनी गोंयच्या विंगड विंगड भागांतल्यान वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले जवळ जवळ 1000 तरणाटे भुरगे भावनां भयणांनो. ऑफकोर्स आमचे मिडियाचे हांव कालच म्हणटालो जेन्ना 17 तारखेक हांगसर आमी आयिल्ले तेन्ना जवळ जवळ आमी कॅमेरा मेजले तर जवळ जवळ 40 कॅमेरा तेन्ना दिश्ट पडले. म्हणजे दिल्ली पेक्षाय म्हटल्यार हांगसर आमचो मिडिया जो आसा पळय न्ही तो चड ताकदवान जाल्लो आसा आनी चड सामको पावरफूल जाल्लो आसा. दोस्तांनो, ह्या सोहळ्याच्या निमित्तान म्हाका सर सांगून दिसता तें अशें की ऑफकोर्स सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें अशें धरतां की ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक 17 सप्टेंबराक आमच्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचो वाडदिवस. वयाची बरोबर 75 वर्सां. ज्या व्यक्तीन हांव अशें म्हणून की जवळ जवळ 60-65 वर्सां देशाची सेवा करीत आयले, म्हणजे अत्यंत भुरगेपणांतल्यान सुद्दां ते संघाच्या माध्यमांतल्यान देशाची सेवा करताले. तर जवळ जवळ 60 वर्सां ज्या व्यक्तीन ह्या देशाची सेवा अत्यंत तन्मयतेन, अत्यंत भावनेन आनी अत्यंत तळमळीन केल्ली आसा, तांचो वाडदिवस 75वो वाडदिवस साजरो करपाचो संबंदी न्हय फक्त लक्षांत घेयात, न्हय फक्त गोंयांत तर पूर्ण भारत देशभर आनी भारताच्या भायरय बीन जे भारतीय आसात दुसऱ्या देशांनी स्थायीक जाल्ले आसात आनी तांकां नरेंद्र मोदी बद्दल एक आदर आसा अशा सगळ्या लोकांनी तांचो वाडदिवस साजरो केलो. आनी ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान नरेंद्र मोदीजीन आमकां सगळ्यांक सांगलें, सगळ्या भारतीयांक सांगलें. लक्षांत घेयात, जेन्ना हांव भारतीय म्हणटा पळय न्ही आमी जगा भितर 1 नंबरचे आसात. आमची लोकसंख्या ही चीन देशा पेक्षा मुखार पाविल्ली आसा आज. आनी त्या मुळे भारतीय अशें म्हणना फुडें आमच्या सगळ्यांची छाती जी आसा पळय न्ही ती अभिमान मुखार सरपाक जाय. तर दोस्तांनो, सगळे भारतीय बांधवांक भयणीक भावांक नरेंद्र मोदीजीन आव्हान केलें, म्हजो वाडदिवस जो आसा पळय न्ही तो वाडदिवस साजरो करता आसतना एक 15 वर्स करात, म्हणजे 15 दीस जवळ जवळ 17 तारखेच्या आनी ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत. आनी तांणी वेगळे नियोजन, उदाहरणार्थ आमी जेन्ना हांगसर पयलीं 17 तारखेक जमले गोंयच्या वेगळ्या भागांतली सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायल मनशां हांगसर जमली आनी त्या बायल मनशांक आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे सदींच भावना बाळगितात आनी एक उर्बा बाळगितात की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय अशें म्हणून. हर एक कुटुंब जे आसा पळय न्ही हें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय अशें म्हणून. आनी त्या भावनेन तांणी त्या जवळ जवळ आयिल्ले 1000 बायल मनशांक तांचे ग्रुप्स, तांचे विवोज, तांचे क्लस्टर्स ज्या गोंयांत जवळ जवळ 18 क्लस्टर आसात, तर हे सगळ्यांका तांणी 60 कोटी रुपयांचे साहित्य जे आसा पळय तें साहित्य आनी कर्ज जे आसा पळय हे कर्ज दिलें. लक्षांत घेयात, गोंयांत 7 कोटी आमच्या एरिये प्रमाणे, आमच्या ताकदी प्रमाणे, पण देशभर त्या दिसाक
लाखांनी कोटी रुपया ते म्हणजे महाराष्ट्र असुये, नंतर म्हणजे त्यावरच्या उत्तर प्रदेश असुये, त्यानंतर राजस्थान असुये किंवा हरियाणा वगैरे असुये, हे सगळे म्हणजे देशातल्या राज्यां भितर सगळीकडे लाखांनी कोटी रुपये जे आसा पळय न्ही हे ग्रामस्थांक लोकांक दिले गेले आणि चड करून विशेष करून भायलांक. दोस्तान एक लक्षात घेयात, असो एक एक चट्टो टप्पो जो आसा पळय तो आमी घेवपाक जाय आमच्या जिवनात, जेणे करून आमी म्हणू शकतले की आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसात. आमची कुटुंबां जी गोंयकारांची 5 लाख कुटुंब आसात ती कुटुंबां स्वयंपूर्ण जाल्ली आसात. आज हांगसर पळयता की हो सगळो संच जो आसा पळय न्ही म्हणजे आमची कला अकॅडमी संकूल जे आसा पळय हे संकुलां भितर तुमी एकमेका वचून पळयलें जर जायत, हांव तसो बारीकसाण करतालो, एक वेगळे प्रकारची उमेद, एक वेगळे प्रकारचें समाधान, एक वेगळे प्रकारचें सूख जें आसा पळय न्ही तें तुमच्या सगळ्यांचेर तोंडाचेर दिसता. कारण कितें जर जायत लक्षात घेयात, नोकरी मेळप म्हणजे जिवनाचें सार्थक न्ही, पूण त्या निमित्यान तुमी ह्या संकुला भितर सहभागी जाल्ले आसात, एकमेकाक खानाक खाण लावन तुमी हांगसर सहभागी जाल्ले आसात आनी मुखाल्ली 60 वर्सां पर्यंत तुमी ते मागीर पणजे आसुये किंवा त्या वटेच्यान मडगांव आसुये किंवा वटेच्यान केपें आसुये किंवा वटेच्यान फोंडे आसुये, हे सगळे कडेन तुमगे ही जा जी आसा पळय चालू आसतली. आनी एकच भावना जी म्हाका हांगसर मुजरत सांगपाक जाय, ती भावना म्हटल्यार कितें, आजच्या दिसा पासून जेन्ना तुमचे कडेन तुमचे अपॉइंटमेंट लेटर तुमकां मेळटले, हाती पडटले आज, ताजे निमित्त ताजे नंतर तुमचो दीस जो सुरू जाता पळय न्ही लक्षात घेयात, एक ह्या समाजाचो गोमंतकी समाजाचो सेवक म्हणून लक्षात घेयात. गोमंतकी समाजाचो सेवक लक्षात घेयात. सरकार जेन्ना तुमकां हें पत्र दिता तेन्ना मुखाल्ले 60 वर्सां पर्यंत तुमच्या कुटुंबाचो भरीभार जो आसा पळय न्ही हो घेतलो वतलो. काही लोकांचो पगार एखादी 20,000 आसतलो, काही लोकांचो पगार एखादी 30,000 आसतलो, काही लोकांचो पगार एखादी 40,000 रुपया आसतलो. पूण एक लक्षात घेवपाक जाय सगळ्यांनी, हांव पूर्णतः म्हणजे मना पासून जाणीव करून दिता की ती म्हटल्यार तुमच्या वयाच्या 60 वर्सां पर्यंत तुम्ही अत्यंत पद्धतशीर भावनेन तळमळीन हे समाजाचें काम त्या ज्या ज्या डिपार्टमेंटात तुम्ही वतली पळय न्ही तें करपाक जाय आनी तें करता आनी करपाक जाय म्हणून तुमकां 60 वर्सां पर्यंतची शाश्वती. दोस्तांनी एक लक्षात घेयात, आमी बी इलेक्टेड निवडून आयले लोक, आमी बी सेवकच. माननीय मुख्यमंत्री आसुये, हांव आसुये की सहकारी आसुये, आमी सुद्दां त्याच तळमळीन त्याच भावनेन काम करतात आनी मागीर म्हणून लोक जे आसा पळय न्ही ते परत परत निवडूनय दितात. दोस्तान आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना कारण माननीय मुख्यमंत्री हे उलयतले, पूण सहज जाणीव दिता 2 ऑक्टोबर पर्यंत आनी ताजे नंतर मागीर फुडलो 2 ऑक्टोबर पर्यंत म्हणजे 2000 ऑक्टोबर 26 न्हीच 25 न्हीच 26 पर्यंत आमकां अत्यंत निरंतर भावनेन निरंतर तळमळीन गोंयच्या उदरगती खातीर गोंयच्या समाजाच्या उदरगती खातीर आमी काम करपाक जाय. हांव केन्नाय सहज सहज हिशोब करून म्हणटा 60,000 आमी लोक सरकारी म्हणजे कार्यकर्ते जे आसा पळय न्ही म्हणजे सेवक जे आसा पळय न्ही 60,000 आसात गोमंतकांत. एकट्याक 25 लोक पडटात. एक जो सरकारी कार्यकर्तो आसता पळय न्ही म्हणजे आमचो सेवक जो आसता पळय न्ही ताका एकल्याक सादारणशे 25 लोक किंवा 30 लोक पडटात. आनी ताणें जर दिसाक एकच काम सामकें पूर्ण केलें जर जायत, पूर्ण म्हणजे हांव जेन्ना काम आनी त्या मनशाक सोंपलें, जो कोण आयिल्लो तो मागीर पंचायती येवये, मामलेदार येवये, BDO येवये, कलेक्टर येवये, अशें जर 60,000 लोकांनी थारायलें की म्हजे कडेन आयिल्ली टेबलाची फायल हांवें क्लियर केली म्हटलें जर जायत, हांव तुका सांगता गोंयच्या तमाम जनतेक एक वेगळ्या प्रकारचें सूख आनी समाधान आमी दिवंक शकतले आनी तें खरें म्हळ्यार जावंक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना ह्या 15 निमित्तान जाका पखवाडा म्हणटात त्या निमित्तान बरेच ठिकाणी मेडिकल कॅम्प्स जाले. गांवांतले लोक जे आसात पळय न्ही तांकां ही संद मेळ्ळी तपासणी करून घेवपाची. म्हणजे तुमकां नमळायन विनंती सगळ्यांक तुमचे घरांतले जाणकार जे कोण लोक आसात म्हणजे ज्यांची वयाची 40 वर्सां जाल्लीं आसात तांकां सगळ्यांक फाल्यां गेले नंतर घरा आज घरा गेले नंतर फाल्यां परां अवेरां लागीं जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा त्या सेंटर तांकां तपासपाक धाडात. लक्षात घेयात. आनी हेचो फाटलो हेतू कितें जर जायत जो नरेंद्र मोदींची आमकां सांगला, आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे मुख्यमंत्री मनांतल्यान भावना घेतात ती म्हटल्यार कितें द हेल्थी गोवा. लक्षात घेयात. आनी हेल्थी गोवा म्हटल्यार जर जायत जाल्यार हेल्थी शिरोड आसपाक जाय, हेल्थी बोरी आसपाक जाय, हेल्थी रिवण जावपाक जाय, हेल्थी तुगेले म्हापसा जावपाक जाय. आनी हो जो नारो जो आसा पळय न्ही ही भावना जी आसा पळय न्ही ही भावना आमी तुगेलें अस्तित्व हाडटले जर जायत जाल्यार तुमच्या आमच्या घरांतले कुटुंबांतली जाणकार जे लोक आसा पळय न्ही तांणी सगळ्यांनी वचून चेकअप हें करपाकच जाय. म्हजी अपेक्षा अशी आसा आनी माननीय मुख्यमंत्री अपेक्षा आसा की कमीत कमी 5 लाख लोकांनी आपल्या आरोग्या संबंधीचें परीक्षण करून घेवपाक जाय. आनी तुमी हांगसर जे 1000, 1200 जमल्यात पळय न्ही तुमी जर थारायले जर जायत व्हडलें डिफिकल्ट न्ही तें.
तुम्ही सहज एक 2-2, 3-3 लोक आणि नक्कीच दुसरे असले हे आस मागीर शेजाऱ्याक मातसो दाखयलो ह्या वटेन शेजारी आसा ताकाय मातसो दाखयलो हें जालें जर जायत जाल्यार आमकां हे हेल्था संबंदी आरोग्या संबंदी बरें सुंदर अशें आरोग्यशाल अशें गोंय जें पळय न्ही निर्माण म्हाका वेळ लागचे ना साफ सफाई हो एक खूब मोठो आदेश आनी खूब मोठो संदेश आमकां दिल्लो आसा आनी त्या तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या परिसरांत आमी साफ सफाई जी आसा ती करूंकच जाय आनीक सहकाऱ्यांचे तुगेलें सहकारी घेवन ही साफ सफाई जी आसा पळय ती आमी करूंक जाय अशा रितीन 2 ऑक्टोबर पर्यंत हो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही तो आमी व्हरपाक जाय म्हणजे तुमकां सगळ्यांक एक आव्हान आसा आनी तें म्हणटा सोंपयता तें म्हटल्यार कितें तळमळ तळमळ समाजा बद्दल तळमळ एकमेका बद्दलची तळमळ एकमेकाची भावना आज लक्षात घेयात ह्या सगळ्या संकुला भितर एक परमळ वावुरता कसलो परमळ वावुरता कसलो परमळ वावुरता की येस हांव म्हजी जबाबदारी आयच्यान म्हजी जबाबदारी सरकारान घेतल्या आनी म्हणून त्या सरकाराचो एक भागीदारी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा हो परमळ हांगसर वावुरला लक्षात घेयात फाफडलेलो आसा आयच्या दिसाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता म्हजे थोडीशी म्हायती आसा त्या प्रमाणे ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटात जवळ जवळ 220 लोक नंतर मागीर WR डिपार्टमेंटात 192 लोक DRD डिपार्टमेंटात जवळ जवळ 33 भुरगे आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटात जवळ जवळ 474 भुरगे आनी अशें करून जवळ जवळ 922 ते 950 भुरग्यांक आज अपॉइंटमेंट लेटर मेळटली जबाबदारीचे कार्ड मेळटलें लेटर मेळटलें पत्र मेळटलें तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना परत आमचे माननीय मुख्यमंत्री अशाच प्रकारचो मेळावो परत घेवया 6 म्हयन्यांनी परत एक घेवचो जेणे करून संकुलीत पद्दतीन आमी आमच्या भुरग्यांक जी तांची अपेक्षा आसा ते अपेक्षा आमी पात्र जावंक शकतले हांव तुमकां सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता देव बरें करूं देव बरें करूं सन्माननीय सुभाषजी शिरोडकर आतांच ह्या कार्यक्रमा खातीर प्रेमेन बाब शेट उपस्थित आसात तांचेय बी आमी मना काळजांतल्यान स्वागत करूया मये मतदारसंघाचे आमदार प्रधान महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी सदाच म्हणतात कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पाँवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा आम्ही एकाक दुसऱ्याक हाताक हात देऊन वांगडा घेऊन सगळे फुडें वचूंक जाय आणि तेच कार्य तर आमचे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रमोद सावंत आपल्या कार्यशैलींतल्यान करता सगळ्या गोंयकाराक वांगडा एकठांय घेऊन वचपाचो हावेस तांचो आसा आणि गोंय हे स्वयंपूर्ण जावचें आणि स्वयंपूर्ण गोवा हो नारो सगळ्या विश्वाक दिवपी हे व्यक्तिमत्व आयज गोंयांत आमकां सगळ्यांक बहुजन सुखाय बहुजन हिताय अशें सरकार दितात टाळयांच्या गजरान तांचे आमी अभिनंदन करूया आणि या समयाचेर या रोजगार मेळाव्यात तुमच्या मुखार आपले उलोवप दवरपाक येतात भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तात आम्ही रोजगार मेळावा आयोजित केला ह्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये हजर आसात आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे आमचे मांद्रेचे आमदार बाबजी तारोलकर मयेचे आमदार बाब पेमेंद्र शेट डिव्हिजनचे आमदार बाब डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन बाब रुडाल्फ मेयर बाब रोहित व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे आमचे सेक्रेटरी आणि डायरेक्टर समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ गोंयकार भयणीनो आनी भावांनो रोजगार मेळावो आयोजन करण्या फाटीमागचो उद्देश कितें होय तुमच्या मुखार दवरता आमी खूब बरे आनी ट्रान्सफरंट पद्दतीत जाणें जाणें एप्लाय केलां तांकां रोजगाराच्यो संदी मेळच्यो आनी ताची लेटरां तांच्या कडेन डायरेक्टली पावची हाच्या खातीर हो रोजगार मेळावो आसा भाऊन उलयता आसतना पुराय आढावो घेतलो आनी पुराय आढावा घेतला आसतना देशाची आनी राज्याची प्रगती कशा पद्दतीत सुरू आसा आनी त्यात राज्याच्या प्रगतीत आमचो वांटो कितलो आसा हो तांच्यांनी दाखोवन दिलो हांव मुद्दामून म्हणजे हांगासर सगळे जमल्या ताज्या पैकी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान लेटरां कितले घेवपाच्या तितके जाण हात वयर करात
ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान सेक्युरिटी गार्ड आनी एटेंडंट म्हणून लेटरां कितले घेवपाचे आहा सगळ्या जाणांच्या खातीर नेटान परत एकदां ताळयो वाजयात. डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशनाच्या अंतर्गत प्रायमरी टिचर्स म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर जॉईन जावपाची भुरगीं कितली आहात तितकी जाणां हात वयर करात. इट्स व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज RDA हाच्या अंतर्गत लेटरां घेवपी जी भुरगीं आहात तेंच्यांनी हात वयर करचे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हाच्या अंतर्गत जे भुरगे घेवपाचे आहा तेंच्यांनी हात वयर करचे. ते कमी आसात. एनी हांव परत एकदां नेटान सगळ्यांच्या खातीर ताळयो वाजयात. आनी आपल्या खातीर ताळयो वाजोवन जाल्यो. आतां परत एकदां देशा खातीर ताळयो वाजयात. म्हाज्या बरोबर घोशणा दियात. भारत माता की. नेटान दोनूय हात वयर करून भारत माता की. वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो. मोदी जी आप आगे बढ़ो. आम्ही सगळे जाण जर बरोबर असले मोदीजीच्या जाल्यारूच विकसीत भारताचें स्वप्न साकार जातलें, नाल्यार जावचें ना. हांव कित्याक सांगता आयकात. आमी जेन्ना म्हणटा की मोदीजी विकसीत भारताचें स्वप्न पळयता आनी हें स्वप्न साकार करतले आसत जाल्यार तरणाट्यांच्या ताकतीची गरज आसा. तरणाटे बरोबर आसप गरज आसा जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें, अदरवायज ना. हांव थोडोसो एक तुमची 10-15 मिनटां घेवन डिटेलान उलयतां. आनी उलयतना हांव स्पेसिफिकली तुमकां जी आज आमी लेटरां दितात त्याच विशयाचेर उलयतलो. पयलें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. ज्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान ज्या भुरग्यांक आमी लेटरां दिता तांच्या मना काळजांतल्यान हांव अभिनंदन करतां. हे सगळे भुरगे कोण 8वी आसतलो, कोण 10वी आसतलो, कोण 12वी आसतलो, थोडे अंडर ग्रॅज्युएट म्हणजे ग्रॅज्युएशन फेल जाल्ले आसतले. तुमी जर पळयशात जाल्यार सेक्युरिटी आनी एटेंडंट आज मोठ्या अभिमानान सगळे जाण हें काम करता. फाटल्या 8 वर्सां पयलीं जर तुमी पळयशात जाल्यार सेक्युरिटी आनी एटेंडंट हें काम गोंयकारांचो कोणूच कळनाशिल्लो. हें काम करपा खातीर वेळ पडल्यार एकदां नेपाळाच्यानूय लोक हांगासर येताले. ओके, सगळ्या बाकीच्या राज्यांतले लोक हें काम करताले. बट म्हज्या सरकारात जेका स्वाभिमानान नोकरी करपाचें काम जें आसा हें म्हज्या सरकारात दिलें म्हणून तें काम करता. ही अभिमानाची गजाल आसा. कारण तांकां म्हणजे आमी जें म्हणटा की सेफ्टी आनी सेक्युरिटी नोकरीच्या जाग्याचेर 2 गजाली म्हत्वाच्यो आसता. आपूण नोकरेक लागलो काय ती नोकरी आपली केन्ना तरी परमनंटूय आसतली, आपल्याक परमनंटूय मेळटली आनी त्याच बरोबर तितूंत कायमचो इन्क्रिमेंटूय मेळटलो. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या स्टाफाक हांव मुद्दामून सांगता, हाज्या पयलीं हे स्टाफ खुबशे फावटी खंय तरी स्ट्रायक करप आनी कितें करप ह्यो गजाली करताले. तुमच्या खातीर नोकरी मेळयली ही परमनंट नोकरी आसा. ती आज जरी प्रॉबेशनाचेर आसली, जशी गव्हर्मेंट जॉबा खातीर 2 वर्सां प्रॉबेशनाची आसता तशी ती तुमच्या खातीर 2 वर्सां प्रॉबेशनाची आसा. आनी त्या 2 वर्सांक तुमी सिन्सियर रावल्या उपरांत तुमचो तो जॉब परमनंट जातलो. ह्या जॉबात तुमकां गेल्या उपरांत आमी एवरी एन्युअली गव्हर्मेंटात जर 5,000 रुपया इन्क्रिमेंट मेळटा आसत जाल्यार तुमकांय 2,500 रुपया एन्युअली इन्क्रिमेंट मेळटा. गव्हर्मेंटात जशे ज्या पद्दतीची 6 म्हयने मॅटर्निटी लीव मेळटा त्याच पद्दतीची 6 म्हयने मॅटर्निटी लीव तुमकांय मेळटली. आनी ज्या पद्दतीत आमी म्हणटा की 15 दिसाची कॅज्युअल लीव मेळटा ती 15 दिसाची कॅज्युअल लीव तुमकांय मेळटली. ज्या पद्दतीची 30 दीस मेडिकल लीव मेळटा ती 30 दीस मेडिकल लीव पेड ही तुमकांय मेळटली. त्या खातीर हितून वेगळो डिफरन्स ना, हें म्हत्वाचें आसा. आनी एड ऑन अजून एक गजाल म्हत्वाची सांगता हांव. तुमकां तुमचें क्वॉलिफिकेशन जर वाडोवपाचें आसत जाल्यार गव्हर्मेंटांत कोण फीस भरलेली गव्हर्मेंटान दिना. हांव हें मुद्दाम सांगता. खंयच्याय गव्हर्मेंट स्टाफाक विचारात, तुमकां जर तुमचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन वाडोवपाचें आसा, कोण 8वी आसतलो ताका 10वी जावपाचो, कोण 10वी आसतलो ताका 12वी जावपाचो आनी 12वी आसतलो ताका ग्रॅज्युएट जावपाचो आसा, तेजी एक्चुअल फीस ज्यो डिस्टन्स एड्युकेशनाक घेता ताजी एक्चुअल फीस आमचें कॉर्पोरेशन भरता. हें म्हत्वाचें आसा. म्हणून तुमकां आमी फक्त नोकरी दिना तर तुमकां नोकरी दिता आसतना फुडें शिकपा खातीर आमी तुमकां संद दिता.
फुडें तुमी तुमचें शिकचें, तुमचें क्वॉलिफिकेशन वाडोवचें आनी हाज्याय पेक्षा बरी नोकरी घेवचें. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता, आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान जे जॉयन जाल्ले भुरगे हे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान आसतनाच एडिशनली आपूण शिकले आनी आज तर हांव म्हणजे कितलेशेच जाण ती नोकरी सोडून गव्हर्मेंटांतल्या बऱ्या नोकरेंत आसा, प्रायवेट सेक्टरांतल्या बऱ्या नोकरेंत आसा, ताज्या पेक्षा डबल पगाराच्यो नोकरी करतात. हे कित्याक तर तांच्या इच्छा शक्तीच्या बळाचेर ते करपाक शकले. म्हणून आपल्याक जी नोकरी मेळ्ळ्या ती म्हणजे त्या नोकरी कडेन सिन्सियरिटीन काम करप हें खूब गरजेचें आसा. मागीर हावजकीपींग आसतलें, एटेंडंट म्हणून आसतलो किंवा सेक्युरिटी म्हणून आसतलें. तुमची जर सिन्सियरिटी आसत जाल्यार तुमी ताका न्याय दिवपाक शकतले. हाज्या व्यतिरिक्त एन्युअली वर्साक एकदां बोनस दिवपाचें काम सुद्दां आमचें कॉर्पोरेशन करता. तुमकां एन्युअली बोनसूय जो आसा पळय न्ही हें कॉर्पोरेशन दिता. म्हणून ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाक नगण्य समजू नाकात. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आज 5,000च्या पेक्षा चड भुरगे आमचे कडेन कॉर्पोरेशनांत आज काम करता. म्हाका आत्तां खासदार सांगतालो तानवडे बाब की आमी वचात थंयसर आमचे भुरगे वेल टू अपडेट सामकें काम करता आसतना आपल्याक दिसता. आनी एक बरी गजाल तेंच्यांनी आपली फिटनेस जी आहा पळय न्हू ही तितकीच मेनटेन केल्या हें खूब म्हत्वाचें आसा. ही नोकरी म्हणजे तुमकां फक्त नोकरी दिना तर तुमी सातत्यात फीट उरपाक जाय. म्हणून रेग्युलर तेंची ट्रेनिंग जी आसा दर म्हयन्यांतल्यान एकदां आसतली किंवा 3 म्हयन्यांनी एकदां आसतली. तांकां परेडीत सहभाग जावपाचो म्हणजे 15 ऑगस्ट आनी 19 डिसेंबराच्या परेडीत सुद्दां सहभागी जावपाची ऑपॉर्च्युनिटी जी आहा पळय न्ही बरे कमांडोज आहा तांकां मेळटा. म्हणून ह्या नोकरे कडेन पळयता आसतना पॉझिटीव एप्रोच दवरून पळयात. तुमचें फुडलें क्वॉलिफिकेशन तुमी अपग्रेड करात. हातूंतल्यान प्रमोशन दिवपाचें काम आमच्या कॉर्पोरेशनान केलां. सेक्युरिटी आसतलो, सेक्युरिटी सुपरवायझर जाला. हांव तर म्हणटलो की सेक्युरिटी सुपरवायझरच न्ही सेक्युरिटी ऑफिसर जावपाची संद सुद्दां तुमकां थंयसर एवेलेबल आसा. आमी पळयता की एटेंडंट आसलेले भुरगे ताज्या फुडें क्वॉलिफिकेशन शिकून आज तर एक चली आमच्या कडेन सुपरवायझर म्हणून जॉयन जाल्लें. शी इज वर्किंग एट प्रेझेंट एज अ टीचर इन हाय सेकंडरी. शी हॅज कंप्लिटेड MSc आनी BEd. आमी ताका रिलॅक्सेशन दिलें काम करता आसतना. त्याच सुपरवायझर म्हणजे BSc आसतना आमच्या कडेन जॉयन जाले एज अ सुपरवायझर म्हणून हावजकीपींग. शी हॅज कंप्लिटेड MSc आनी BEd आनी शी इज वर्किंग एज अ टीचर इन हाय सेकंडरी. द प्राऊड मोमेंट फॉर द HR कॉर्पोरेशन. आपलो एखादो स्टाफ म्हणजे सेक्युरिटी आपले हावजकीपींग सुपरवायझर काम करता आसतना नेक्स्ट स्टेपाचेर टीचर म्हणून वयता ही अभिमानाची गजाल आसा. त्या खातीर ह्या कॉर्पोरेशना कडेन पळयता आसतना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळया. आमचे बाब रुडाल्फ ह्या कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आसा. बाब गुरुदास देसाय फुडें बशिल्लो MD आसा. म्हणजे पुराय तुमकां प्रत्येक फावटी प्रत्येकाक डिसिप्लीन सहकार्य तुमकां जी ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे हांव एक्सिडेंटल इन्शुरन्स बाकीच्या हातूंतल्यान सगळ्यांत वचूंक ना. म्हणजे आमी सगळ्यो गजाली ज्यो कॉर्पोरेशनांतल्यान एखाद्या एम्प्लॉइजा खातीर दिवपाक जाय तितक्यो सगळ्यो गजाली ह्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान करता. आमचो टार्गेट आसा फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत आनीक 5,000 भुरगे ह्या कॉर्पोरेशनांतल्यान भरपाचे जेणे करून गोंयांतल्या 5,000 जाणांक आनीक नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो हातूंतल्यान मेळटल्यो. म्हणून भाऊन म्हटलें की आनीक एकदां मेळावो घेवया. आनीक भाऊ एकदां न्ही आमकां 5 फावटी मेळावे परत अशेंच ह्या कला अकादमींतल्यान घेवचें पडटलें. कारण 5,000 जाणांक जर नोकऱ्यो दितले आसत जाल्यार 5 फावटी कला अकादमी भरची पडटली. म्हणून ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान अशा पद्दतीच्यो संदी गोंयांतल्या तमाम म्हणजे कित्याक हांवें म्हटलें खूब जाणांक दिसता की आपूण अर्धशिक्षीत आसा. म्हणजे हांव आतां 8वीच शिकलां, हांव 10वी फेल जालो, हांव 12वी फेल जालो, आतां म्हाका नोकरी खंयसर. बट त्या सुद्दां भुरग्याच्या फ्युचराची आमकां चिंता आसा. ताजोय फुडार घडपाक जाय नो डावट. म्हणजे कोण तरी ग्रॅज्युएट जातलो, पोस्ट ग्रॅज्युएट जातलो, IT इंजिनियर जातलो, दोतोर जातलो, तो आपलें फ्युचर आपुणूच घडयतलो. बट सरकाराक फ्युचर कोणाचें घडोवपाक जाय की सरकाराक फ्युचर जो फाटल्यान उरला म्हणजे जो शिक्षणांत कमी उरला, कदाचित थोडोसो एड्युकेशनान तो हुशार आसचो ना, ताचे कडेन उरलेल्यो स्किल्स आसतल्यो, तेजें फ्युचर आमकां घडोवपाक जाय. म्हणून हें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशना. म्हणून हांवें म्हटलां की आमचो प्रयत्न फुडल्या 2 वर्साच्या भितर जवळपास 5,000 भुरग्यांक अशा पद्दतीच्यो नोकऱ्यो दिवन एकोमोडेट करून तांकां अपग्रेड करून फुडें व्हरपाचें काम हें सातत्यान आमचें कॉर्पोरेशन करतलें. विचार करात तुमी की ह्या सगळ्या जाणांक एकोमोडेट करपा खातीर आमचें कॉर्पोरेशन म्हणजे इवन दो वी हॅव टाय अप विथ द डिफरंट कंपनीज. फाल्यां सकाळीं जर कोणाक दिसलें की आपण आजुनूय बेटर प्रॉस्पेक्टा खातीर फॉरेन कंट्रीन वचूं शकता
2 वर्साची लीन पिरियड दवरपाची शक्यता म्हणजे वी हॅव टाय अप विथ वन BVG कंपनी. फाल्यां सकाळी तुमच्यो स्कील वाडयले आनी तुमी जर फॉरेन कंट्रीन गेले 2 वर्सां काम करपाक, तुमी तुमची नोकरी HR कॉर्पोरेशनांतली 2 वर्सां लीन पिरियड दवरूं शकता. 2 वर्सां फॉरेनाक काम करून येवन परतूय ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान जॉइन जावपाक शकता. हे आमी मुद्दामून केलां कारण आमचे भुरगे हे आमकां खूब फुडें गेल्ले जाय. ते आमच्या भुरग्यांचो खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय म्हणून गव्हर्मेंटान जितक्यो जितक्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्या स्टाफाक दिला. हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. दुसरें हांव उलयतां ते टिचर्स. जवळपास आज आमी 450 म्हणजे 500 टिचरां खातीर अपॉयंटमेंट लेटर्स दिता. जेणे जेणे एप्लाय केल्ली, जेणे इंटरव्यू दिली आनी जी क्वॉलिफाय जाताली, थोडीं जाणां क्वॉलिफाय जावंक ना बिकॉज ऑफ देर सर्टिफिकेट्स. कोणी रेजिडन्स सारकी दिवंक ना, कोणी कास्ट सारकी दिवंक ना. तिसरें एक्सपिरियन्स, 1 वर्साचे एक्सपिरियन्स आशिल्ले तेय थोड्या जाणांनी कंप्लीट करूंक ना. म्हणून एक्सपिरियन्स हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. आमच्यो एक शिक्षकी टिचर्स, एक शिक्षकी शाळा जितक्यो आशिल्ल्यो त्या सगळ्या शाळांनी आमकां ड्युएल टीचर सिस्टम ही इम्प्लिमेंट करपाक जाय म्हणून आमी 500 टिचर्स आज अपॉयंट करता. एक गजाल लक्षांत घेयात, आयज अपॉयंट करता आसतना तुमी म्हणटले की आमी तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करता. हय, आयच्या घडीक आमी तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करता. आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर लेटर दिता. आमकां फास्ट ट्रॅक करून सगळ्या शाळांनी 2-2 टिचर्स घालपाक जाय आशिल्ल्यो. बट हेच 500 पोस्टूय बी आमी स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत रोखडेच एडवर्टायज जातले. तुमकां एप्लाय करपाची परत संद आसा. तेच परमनंट पोस्ट जे आहा जो कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान फुडें वयतलो तेका मेळटलो. त्या खातीर प्रत्येकान विचार करपाचो आपूण कितलो बरो शिकयतलो आनी आपूण बरो कितलो कॉम्पिटिटीव एग्जाम दितलो हे तुमचेर डिपेंड आसा. त्या सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. त्या ती खंयसरूच म्हणजे आपली नोकरी कन्फर्म कर म्हणून सरकारा कडेन झगाडपाची गरज ना. बऱ्याच जाणांक संवय जाल्ली आसा, 2 वर्सां जाले काय ते रोखडेच बावटे घेवन उबे रावतात, आमकां फिक्स करा, आमकां फिक्स करा म्हणून. त्या ती हे तकलेंतली मायंडसेट जो आहा पळय न्ही हो काडून उडयात. सरकार तुमच्या फ्युचरा खातीर करता. सरकार तुमचें फ्युचर बरें जावचें जाल्यार आज म्हणजे जस्ट D.Ed पास जाल्या उपरांत 1 वर्साच्या भितर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमकां एब्जॉर्ब करून घेवपाची गरज नाशिल्ली. आमी दोनूय पळयल्या की आमच्यो टिचरी ज्यो आसा ह्यो बेकारूय उरच्यो न्हू, जेणे करून ताका एक्सपिरियन्सूय मेळचें आनी जेणे करून कॉम्पिटिटीव एग्जामींतल्यान तांच्यांनी 6 म्हयन्या भितर आमच्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर सगळे पोस्ट हे ओपन जातले. आतां पासून कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी करात कारण तुमी टिचरी, तुमकां फावरान येवपाची जॉबान गरज ना. तुमी तुमचो अभ्यास करपाची गरज आसा. आनी टिचर तर सदोदीत शिकत रावप. एकदां नोकरी मेळ्ळी म्हणून शिकपाचें बंद करूं नाकात. तुमकां शिकोवपाक जाय भुरग्यांक. म्हणजे तुमकां डेली शिकपाक जाय जाल्यार तुमी शिकोवपाक शकतलीं, नाल्यार शिकोवपाक शकची ना. आमकां त्याच भकमपट्टी करून परत परत सांगपाचें ना. नाविन्यपूर्ण शिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आज इनोव्हेशन, टॅक्नॉलॉजी, डिजिटलायझेशन, रिसर्च हे जो पर्यंत प्रायमरी भुरगो जो आसता पळय न्ही हाका चड मोठ्या प्रमाणात शिकपाक जाय. कॉलेज लेवलाचो स्टुडंट तरी तो आपुणून शिकतलो म्हणून आसा. त्या ती भुरग्याक शिकप हें चड कठीण आसता आनी तें जर केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी सगळीं जाणां स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत थोड्या दिसाच्या भितर तुमकां थंयसर तुमचोय जॉब परमनंट मेळूं शकता. बट एक गजाल लक्षांत घेयात, हांवें पयलेच दिसा सांगलां नाजाल्यार 6 म्हयने जाले आमची इलेक्शनां लागीं येयली काय बावटे घेवन उबे रावपाक सुरवात करतात मागीर. म्हणजे परत आसा तशें पॉलिटिशनाचेर प्रेशर घालपाक मेकळे तें करूं नाकात. आयच्या घेता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक आज जरी टेम्पररी बेसिसचेर जॉब जाले आसत जाल्यार तुमकां परमनंट जॉब मेळपाची संद आसा. तुमी कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान फुडें वचपाक जाय. तिसरी गजाल आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज ज्या मार्फत आमी आज जांकां अपॉयंटमेंट दिता, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट म्हणपाक काय हरकत ना. जो ग्रामीण विकास जर खंयच्या खात्या मार्फत जाता आसत जाल्यार म्हज्या रुरल डिपार्टमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमच्या कडेन जवळपास 60 पेक्षा चड भुरगीं काम करतात. हांव तेंचे खरोखर एप्रिशिएट करता. एकदां परमनंट स्टाफाच्या पेक्षाय ती चड काम करता म्हणपाक काय हरकत ना. पुराय फिल्डान वचून बरें काम करपाचें. आनी आज जवळ भाऊन सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो उल्लेख केलो. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो उल्लेख करता आसतना त्यांनी सांगलें की 62 कोटी रुपयाचें लोन आमी डिस्पर्स केलें. इट इज विदाउट गॅरंटी आनी विदाउट वॉरंटी. कसलेंच कोणी तारणूय दवरूंक ना आनी कोणी शुअरिटी म्हणून सायनूय मारूंक ना. आमी जे दिवपाक शकले फक्त मोदीजीच्या गॅरंटीच्या खातीर, अदरवायज कोण दिवचो नाशिल्लो. तें लोन फाटल्या 10 वर्सांक अशें आमचे कडेन 60 ते 70 रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या भुरग्यांक सांगता 60 ते 70 भुरगीं काम करता. जवळपास 50,000 महिलांच्या मदीं फाटल्या 10 वर्सांक
तांच्यांनी 340 कोटी रुपया लोन दिले आणि लोन घेतले. म्हणजे विचार करात, रिव्हॉल्विंग फंड गोंयासारकेल्या बारीक राज्यांत 10 वर्साच्या भितर 340 कोटी रुपया एखाद्या बँके कडल्यान घेवप, तांकां परत फारीक करप, आणि हे काम कोणा खातीर जाता तर फक्त आणि फक्त रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज ह्या स्टाफा खातीर जाता. हांव म्हाज्या स्टाफाचें खूब खूब अभिनंदन करता की तेच्यांनी खूब बरें काम करता. तशीच अपेक्षा हांव तुमच्याय कडल्यान दवरता, कारण बरें काम करता तांच्या मदीं जर बरे लोक जोडले जाल्यार आनिकूय खूब मोठें काम रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज आमच्या जावपाक शकतलें. त्या खातीर तुमचेंय परत ह्या सुवाळ्याचेर अभिनंदन. नेक्स्ट आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आमच्या सुभाष भाऊ शिरोडकर हांच्या खात्यांतल्यान आमी वर्क चार्ज बेसिसचेर जवळपास 150 सुमार अपॉयंटमेंट ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ह्या माध्यमांतल्यान दिता. हांगासर एक गजाल लक्षांत घेयात की तुमी आज नोकरेक लागता आसतना पॉझिटिव्ह मायंडसेट दवरात. हांव आत्तां वॉटर कन्जर्वेशनचो वर्कशॉप एटेंड करून आयलां की आमी पुनर्निर्माण सरोवर ह्या विशयाचेर काम करता. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हणून सांगलें की गोंय हे 150 सरोवर पुनर्निर्माण करपाचें काम आमी केलां. त्याती ज्या खात्यात तुम्ही काम करपाक वता त्या खात्या विशयी आस्था बाळगात, त्या खात्या विशयी म्हणजे आपुलकेची भावना दवरात, जाल्यारूच तें काम पॉझिटिव्ह हितूंतल्यान जावंक शकतलें. की आपले म्हणजे बरेचशे फावटी हांव कित्याक सांगता, भाऊन आत्तां तशें सांगलें, प्रत्येकान जर आपलें सिन्सियरली काम केल्लें असलें जाल्यार कोणाचेंच काम खंयच्याच टेबलाचेर पेंडींग उरचें नाशिल्लें आनी कोणाकूच परत घरा वयचो पडचो नाशिल्लो. बट सोशल वेलफेरान रावपी म्हणजे आपल्या शेजाऱ्याक आसलेलो तो फॉर्म भरून मानाधिक मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय आयला, ताका हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी व्यासपीठाचेर वयर येवन बसचो. प्रत्येक खात्या मार्फत म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचोच जर एखाद्या आपल्या शेजाराक आसा पळय न्ही, ताजो जर तो फॉर्म भरपाक शकना आसत जाल्यार ताका सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांत काम करण्यात ताका कांयच म्हणजे अर्थ ना म्हटल्यार जाता. म्हणून आपले खातें खंयचें आसूं बट एखाद्याक मदत करपाची भावना तांच्यांनी दवरची, आनी ती जर दवरली आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें. म्हणून आयज जॉयन जावपी सगळ्या भुरग्यांनी एक गजाल लक्षांत घेयात की आमी सिन्सियरली जर काम करपाक शकले जाल्यारूच आमकां अशा पद्दतीन फुडें वचपाक शकतले. सरकारान जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज हाज्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात आमच्या डिपार्टमेंटांनी केल्या. एक, आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरवात केलो, इंटर्नशीप प्रोग्राम सुरवात केलो. ज्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत म्हणजे ग्रॅज्युएट जालो, 12th जालो, 10वी जालो, सगळ्या जाणांक सरसकट एप्रेंटिसशीप करपाची संद गव्हर्मेंटात आनी प्रायवेट सेक्टरात दिली. आमी 10,000 पासून 15,000 ही स्कॉलरशीप हे एप्रेंटिसशीप स्टायफंड दिलो. कित्याक दिलो? आमी दिलो इतक्याच खातीर की तो वर्क कल्चर वाडचो, प्रत्येकान काम शिकचें. ग्रॅज्युएट जाता आसतना भुरगो ऑफिसान काम कशें करपाचें हें शिकना, बट एप्रेंटिसशीप करता आसतना तो भुरगो ऑफिसान काम कशें करचेलें हें शिकता. एक बरो वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जालो, जेणे करून 15,000च्या पेक्षा चड भुरगे हांच्यांनी एप्रेंटिसशीप केली. बरो वर्क कल्चर आज गोंयांत डेव्हलप जाल्लो आसा. आज ट्रेन वर्क फोर्स म्हाका खूब जाण सांगतात प्रायवेट सेक्टरांतले, दोतोर आतां भुरगे खूब बरे येवपाक लागलेले आसा. दुसरें, आमी स्कील गॅप एनालायसीस केलो. ज्या स्कील गॅप एनालायसीस म्हणजे ITI आनी इंडस्ट्रीज हांच्या बरोबर ट्रेड करून इंडस्ट्रीसान कशा पद्दतीचे भुरगे जाय हे ITIक सांगलें आनी त्या ITIनी त्याच पद्दतीची स्कील तांकां शिकयली आनी ते भुरगे जॉयन करून घेतले. हें उदाहरण सांगता आसतना हॉस्पिटॅलिटी कोर्स म्हणजे टुरिजमांतले टुरिजमाक लागपी हॉटेलांत लागपी भुरगे 12 ITIनी आमी सुरवात केले. 6 म्हयने तांकां फक्त आमी ITI शिकयता आनी त्या 6 म्हयने जाल्या उपरांत विथ द स्टायफंड तांकां ताज हॉटेलांत जॉयन करून घेता. कारण आमी जेन्ना गोंय टुरिस्टीक स्टेट म्हणटा तेन्ना हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीत आसलेले जॉब हे आमीच घेवपाक जाय आनी ताच्या खातीर स्किलींग, रिस्किलींग, अपस्किलींग जर करचें पडलें आसत जाल्यार तें जावपाची आमची तयारी आसपाक जाय आनी तें जर करपाक शकलें जाल्यारूच तें आमकां पॉसिबल जातलें. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, आपूण सातत्यात शिकत रावप हें खूब गरजेचें आसा आनी तें शिकत रावलें आसत जाल्यार आपलो जॉब हो अपग्रेड जायत रावतलो. तिसरी आनी म्हत्वाची गजाल जी सांगता, सरकारात नोकऱ्यो भरपा खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आनी पब्लीक सर्वीस कमिशन जे पयलीं पासून आसा हांगासर हो ट्रान्सपरंट प्रोसेस हाडला. जो टॅलंट आसा तो भुरगो फुडें वतलो आनी ताका टॅलंट आसा ताका संदी मेळटली. गोंयच्या तमाम तरणाट्यांनी एक लक्षांत घेवचें की आज म्हणजे कॉम्पिटिशनाच्या शिवाय पर्याय ना. म्हणून
आज एग्जामीक बसल्या उपरांत तुमी उठच्या पयलीं तुमकां तुमचे मार्क्स जे आसा पळय न्ही हे तुमच्या कॉम्प्युटराचेर कळटा की आपल्याक 50 पैकी 35 पडले 40 पडले प्रत्येकाक कळटा. ह्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान येता त्या काळात 2 ते 2,500 नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यानय आमी भरतले, जेणे करून गोंयांतले तमाम तरणाटे भुरगे ह्या स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान वेगवेगळे पोस्ट ऑलरेडी तेंच्यो इंटरव्यूज सुरू आसा. LDC आसतले, इंजिनियर्स आसतले, स्टेनोग्राफ्स आसतले, टेक्निशियन्स आसतले, वेगवेगळे पोस्ट ह्या माध्यमांतल्यान भरता. आनी पब्लीक सर्वीस कमिशन प्रत्येक ग्रॅज्युएट भुरगो येवपी जो आसा हेका वेगवेगळ्या पोस्टा खातीर अप्लाय करपाची संद. हांव म्हणटाना आसतना UP आनी बिहार हांगासले चडांत चड भुरगे हे UPSC एग्जामीक बसतात, बँकींग एग्जामीक बसतात, रेल्वे एग्जामीक बसतात. पण आमचे ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे सुद्दां ना म्हाका खंय तरी नोकरी मेळटली हो मायंडसेट आसात. ह्या मायंडसेटांतल्यान भायर सरात. कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी करपाची द डे वनच्यान ग्रॅज्युएशन सुरू जाता आसतनाच्यान तेंच्यांनी तयारी दवरपाक जाय. गोवोरमेंटान डिफरंट फावटी म्हणजे UPSC एग्जामीक चडांत चड भुरगे बसचे, GPSC एग्जामीक चडांत चड भुरगे बसचे, बँकींग रेल्वे एग्जामीच्या खातीर भुरगे बसचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकार आपल्या परीत पुराय सहकार्य करपा खातीर सदोदीत तयार आसता. आनी हे जर केले आसत जाल्यार आमचेय भुरगे आमकां नॅशनल लेवलाचेर आमकां UPSC GPSC पास जाता आसतना दिसतले. म्हणून आयच्या तरणाट्या खातीर हांव सातत्यात सांगपाक सोदतां की आमी कंटिन्युअसली जर एफर्ट्स दवरले आसत जाल्यार आमी अचीव करपाक शकतले. हांव परत एकदां म्हणजे आयच्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या शब्दांत जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार विकसीत भारत हो 4 पिलराचेर जाता. एक नारी शक्ती, दुसरो युवा शक्ती, तिसरो किसान शक्ती आनी चवथो गरीब कल्याण. आनी त्यांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान पयलो कार्यक्रम जो आमी कोणा खातीर केलो आसत जाल्यार तो नारी शक्ती खातीर केलो. वो ऑडिटोरियम वो 100% आमच्या गोंयच्या महिला भगिनींनी भरलेलो. पयल्या दिसा 17 तारखे दिसा 1000च्या पेक्षा चड महिला भगिनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्यो. आनी खऱ्या अर्थात नारी शक्तीची ताकद आनी नारी शक्ती खातीर आमी जें काम केलां तें काम आमी तेंच्या मुखार दवरलें आनी ती मॅसेज ही पुराय जगा पर्यंत दिली. हें नारी शक्तीचें काम. दुसरें तांकां विकसीत भारताचें स्वप्न करपा खातीर जर खरी ताकद जाय आसत जाल्यार ती युवा शक्तीची, तुमी जे बसलेले आसात तांची. आनी त्या युवाक एम्पावर करप, तांकां एंटरप्रिनर करप हें काम आमचें सरकार हे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान करता. म्हणजे तांच्यांनी स्वयंरोजगार तरी सुरू करचो, अदरवायज तांच्यांनी जॉबाक तरी आसचें, कोणूच बेकार उरचो न्ही ही आमची संकल्पना आसा. आनी ताकाच लागून आयज ह्या युवा शक्तीक ही जॉब ऑफर लेटर्स दिता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता की हांव तुमचेय सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तिसरें किसान शक्ती. आमी फुडल्या 8 ते 10 दिसाक शेतकऱ्यांच्या खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्या. आतां पर्यंत आमी आमचे हेल्थ कार्ड पळयताले. आमी आतां सॉयल हेल्थ कार्ड दिवपाक लागलेले आसा. म्हणजे जमीन चेकअप करून तें सुद्दां हेल्थ कार्ड हे शेतकऱ्यांक दिवपाचें काम. आनी शेतकऱ्यांक मिनिमम सपोर्ट प्रायस पासून किसान क्रेडिट कार्ड पर्यंत ही सगळे आमी शेतकऱ्यांच्या खातीर करपाक लागलेले आसा. ही किसान शक्ती आसा. आनी चवथें वीच इज द गरीब कल्याण. ह्या देशांतलो एक सुद्दां मनीस हो उपाशी उरचो न्ही, भुको उरचो न्ही म्हणून मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी वन नेशन वन रेशन हांच्या अंतर्गत फुकट रेशन कार्डाचे डिस्बर्समेंट म्हणजे रायस आसतले, तांदूळ आसतले, हे सगळे गहू आसतले हे दिवपाक सुरवात केल्या. हे तांचें विजन आसा. आनी म्हणून हांव परत एकदां मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या सगळ्या जाणांनी तांच्यांनी विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे करपा खातीर तुमची ताकद, तुमची शक्ती, तुमची युक्ती ही सगळी तुमची पणाक लावची. ह्या देशा खातीर इतकें तुमच्या लागीं मागता आनी परत एकदां तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. उपमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. आजच्या ह्या समयाचेर आमच्या मदीं समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाषबा फळदेसाय हांची उपस्थिती आसा. आयोजकांच्या वतीन हे रोपटे भेटोवन तांचे आमी ह्या समयाचेर स्वागत करता. आनी थेट आयच्या ह्या रोजगार मेळाव्यात आमी जांकां मंजुरी पत्रां, नियुक्ती पत्रां मेळ्ळ्या. तुमकां खबर आसा जवळ जवळ 950च्या आसपास नियुक्ती जाल्ल्यो आसा. पूण सगळ्यांक आमी वांगडाच माचयेर हाडूंक शकना. तेच्यातले थोड्या
आमच्या भाव भयणाक आमी हांगा निमंत्रीत करतात. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हातर जांकां नेमणूक मेळ्ळ्या भोवमानादीक मुखेलमंत्र्यांनी सगळ्यांक माचयेर आपयल्या. लेडीज आसा तांच्यांनी फाटल्यान उबी रावची आनी जेंट्स जे आमचे सगळे भाव आसात तांणी मुखाल्ले वटेन दिमी मारून बसचे. जाल्यार आमी 2 ग्रुप करुया सर. या भाव भयणां खातीर रोजगार भोवमानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला गोंयांत सगळ्याक बरो रोजगार मेळचो म्हणून गोंय सरकारान जी पावलां उखल्ल्या ताचें हें फलीत आयज गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान ही आमची भाव भयणां तांकां हो रोजगार उपलब्ध आसा. परत एकदा जोरदार ताळयांच्या गजरान तांचें आमी अभिनंदन करूया.
गिल सर, सरप्रीत सिंग गिल IAS, सगळ्यांनी उभे राहात. CM सर तुमच्या वांगडा. लेट अस टेक अ सेल्फी विथ CM सर. सगळ्यांनी उभे राहात आणि सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपा खातीर दीपक बाब बांदेकर सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतात या कार्यक्रमाच्या निमतान. सगळ्यांक मदली स्पेस मदी वेकंट दवरूं नाका. सगळ्यांनी मदी रावात येवन उभे. खंयची स्पेस वेकंट दवरची न्ही. रिकाम्यो खुर्च्यो आसा त्यो सुद्दां भरून घेवच्यो. मदली स्पेस भरून घेयात. येस. भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे बोलो भारत माता की. बोलो भारत माता की. बोलो भारत. हात वर घ्यात. बोलो भारत माता की. बोलो भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. या कार्यक्रमाच्या वतीन डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटीच्या वतीन आम्ही भौमानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच सगळे हेर मानेस